Job, chapter 2. आनीक एका दिसा देवाचे पूत आयले आनी सर्वेस्परा मुखार हाजीर जाले. तांचे मदें सैतानूय आसलो. खंय आसलोय तूं? सर्वेस्परान सैतानाक विचारलें. संवसाराक भोवाडे मारीत आनी हांगा थंय भोंवत आसलो. सैतानान जापाब दिलो. तुवें म्हज्या चाकरा जॉबाचेर नदर मारलेली. ताच्या सारको मनीस संवसारांत एकूय ना. बरो, प्रमाणीक आनी देवाक भिवन पातकाक आनी वायटाक फाट कोत्ता तसलो आनीक दुसरो मनीस ना. तुवें इतलेंय केलां आसतना ताणें प्रमाणीकपण सांडलें ना. ताचें निसणटोन करूंक लावन तुका कसलोच फायदो जावंक ना. कातीक कात सैतानान परतीपाल केलो. आपलो जीव वाटावपाक मनीस कितेंय करता. पूण हांव तुका खरेंच सांगतां, तुजो हात लांबाय आनी ताच्या मांसाक आनी हाडाक बोट लाय. तो तुज्या तोंडार तुजेर शिरापतलो. बरें आसा. सर्वेस्परान सैतानाक म्हणलें, हांव ताका तुज्या हातान घालतां, पूण ताचो जीव सांबाळ. सैतान सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखावेलो कोडसरलो. आनी जॉबाक पांयांचो तळो तें तकलेचे ताळये मेरेन नश्ट्या कोडान भरलो. जॉबान आपले घाय पुसूंक एक कोयलाचो कुडको घेतलो आनी गोबराच्या फुड्यांत वचोन बसलो. ताचे बायलेन ताका म्हणलें, तुजें प्रमाणीकपण आजुनूय कित्याक घेवन बसलाय? देवाक शिराप घाल आनी मोर. तूं गिन्यान नासलोले भाशेन उलयताय. जॉबान जबाब दिलो. जर आमी बरें देवाच्या हातांतलें घेतांव तर वायटूय आमी मांडून घेवंक नाका. ह्या सगळ्या अदृश्टान जॉब एक लेगीत उतर वायट उलोवंक ना. तेन्ना जॉबाच्या अदृश्टाची खबर ताच्या तेग इश्टांच्या तेमानाचो एलिफाज, सुहाचो बिदाद आनी नामाताचो जोफार हांच्या कानार पडली. तांणी तेगांयनी एकठांय जावन वचून ताका बुजवण दिवंक आनी मैपास दाखोवंक येवजिलें आनी घरांतले भायर सरले. पयसूच आसतना तांणी ताका पळयलो, पूण ते ताका वळखूंक विसरले. ताका पळोवन तांणी आपले कपडे पिंजले, आपल्या माथ्यार धूल घाल्ली आनी मोट्यान रडूंक लागले. ते 7 दीस आनी 7 राती ताचे कुशीक बसले. ते जॉबा लागीं एकूय उतर उलोवंक नात, कारण तो कितलो कश्टवतालो तें तांणी पळयलें. देवाचें उतर हें.